आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या 1, 2, 5, 1 A2 page 1 प्रितीच्या भावणीनो तुमच्यो गरजो भरून भक्तीपणी ह्या मिसा भेटेन वांटो घेयात. तेच परी आयज आपलो वाडदीस समरमतात रोझेन फेर्नांदीस, अपोलिनो वेगस, क्वेरल पेशोत, साशा आनी दियाना दाखुनिया. देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. आमचो सांक्रिस्तांव आसा एंथनी राज, ताचो बापूय आयज सकाळी 4 वाजता सोंपला. ताका सुर्गींचें सूख मागुया. तेच परी एंथनी ताची घरकांत राणी आनी तांच्या भुरग्यांक आनी ताच्या हेर आख्ख्या कुटुंबाक आवय आसतली तिकाय बुजवण गोठाय ह्या मिसा भेटेंत आमी पावंडेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्या आसूं. मोगाच्या इश्टानो, आयचो हो आयतार आमच्या 2 प्रांतांत तरणाट्यांचे सेवेक भेटयिल्लो आयतार म्हूण आमी समोरमता. पाप साहेब फ्रांसिसान ह्या वर्साच्या तरणाट्याच्या दिसा खातीर इजायस प्रवेदाच्या उतरांचेर आदारून युक्त विशय विंचून काडला. सर्वेस्पराचेर विस्वास देंवतात ती धांवतलीं पूण तोपची नात. हो विशय आमकां आमचो क्रिस्ती भावार्थ आमी समजून तो कोलावंक उस्कायता. हाचे वरवीं आमी आनी ओदीक करून आमची तरणाटीं जिव्या क्रिस्ताक आपल्या जिवांतल्यान कुशालकायेन पोटगोट्टूंक पावतलीं. ह्याच वावराक आमी समेस्तांनी उमेदीन कान मारूंक आनी काळजीदार जावन वावरूंक बापाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. तेच परी रोमा शारांत आयच्या दिसा परिशदेचे जमातीचो दुसरो भाग सोंपता. तर तो फोडाबरीत जावंक आनी फुडलें पावल ओर्ताबरीत जावंक बापा लागीं मागुया. आनी आमचें पातक ओडकून रोडून सगलीं दूख धरून बराबर म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांगवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनांच्या जिविताक पावूं.
Pratunya. बापा सर्गींच्यान पृथ्वीच्या दोनयान तुझ्या पुता जेजू वरवीं कालत्या काळजांच्यान तूं तुजी ओळख दिताय. आमी तुका दिसान दीस ओदीक वळखूंक आनी तुवें उगडापे केल्ले गुट ओदीक कोलायन सोजमूंक खेरीतपणी तुज्या जाणवायेचो आदार आमी मागता. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवे आनी पयत आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. जेरमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, जाकोबा खातीर खुशालकायेन ताळयो पेटात, राष्ट्रांच्या दोनयाक जय जयकार करात, पोरगोटात, वाखाणात, व्हडल्यान म्हणात. सर्वेस्परान आपले पोरजेक सोडयली, इस्रायलाचो उरलोलो जोमो तो. पळयात, उत्तरेच्या देसांतली हांव तांकां परतून हाडटलों आनी पृथ्वीच्या पयशिल्ल्या शिमांतान हांव तांकां सगळ्यांक जमयतलों. तांचे मोदें कुड्डी आनी तोंटी, गोरबेस तशेंच बालोंतेराक पावलेल्यो बायलो, एक व्हडलो जोमो हांगा परतून येतलो.
दुकां वारोवन तीं भायर सरलोलीं. बुजवण दिवन हांव तांकां परतून हाडटलों. तीं आदलून पडचीं नात. तसल्या सरळ मार्गावेल्यान हांव तांकां उदकाच्या व्हाळांशी व्हरतलों. कित्याक इस्रायलाक हांव एक बापूय आनी एफ्रायीम म्हजो मालगडो पूत. देवाचें उतर हें. देवाचे ओळखकार आमचो जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान कसली केली वचपा हे स्रोत आमी हे पुरी गावया. आमचे खातीर सर्वेस्परान कसली केली वचपा. अनेक पाडी गावया. आमचे खातीर सर्वेस्परान कसली केली वचपा. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना म्हाका पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान कसली केली वचपा. ऑन बावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात. ओय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगुटलीं. जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान कसली केली वचपा. जशे नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात, तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुकानी वमतात तीं गायनां गावून करतात लुवणी. जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान कसली केली वचपा. वेतां वेतां दुकाबरीत चल्लीं, हातांत घेवन वंपचीं बी. येतां येतां गितां गावून आयलीं, माथ्यार मारून कोणसाचे बोरे. जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान कसली केली वचपा. हेब्रेवांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. देवा लागीं मनशाचो संबंद सांबाळूंक तांचे खातीर पातकां पासत दानां आनी येवन समोरुंपूंक जोण एकल्या महायाज्ञिकाक वेंचून नेमतात. तोच ओसोक देखून नेणारपणांत आनी चुकीन जियेतात तांचे तो चुचुरे करूंक शकता. ह्याच पासत पोरचेची पातकां खातीर तो येवन भेटयता. त्याच परी आपल्या पातकां पासत ताणें येवन भेटोवंक जाय. हो मान कोणेच आपणाकूच घेवंक जायना. आरोणा पुरी देवान ताका आपोवंक जाय. त्याच परी क्रिस्तानूय महायाज्ञीक जावचो मान आपणाकूच घेवंक ना. पूण जाणें ताका हो मान दिला ताणें अशें म्हणलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आज जल्म दिला. त्याच परी आनीक एक सुवातेर ताणें ताका अशें म्हणलां, मेल्किसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासणाच्या सासणाक. देवाचें उतोरें. देवाचे ओळखकार सगळीं उबी रावन उद्गाराचें गायन गावया. B10:5-27 B10 पेज 27 आमी 7वो श्लोक गावया. Sorves pora
sois orbis fora, sois orbis fora, sois orbis fora, sois orbis fora, sois orbis fora. Teva civutorai cotati, aritaci così guardati, sois orbis fora, 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 sois orbis fora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेरिक्याक तावन शिसांक घेवन जेजू लोकांच्या व्हड जोम्या बरोबर वेताना भारतीवे मुणगे तिमेवाचो पूत म्हणलोलो एक कुड्डो रस्त्याचे देगेर बिकेक बसून आसलो. जेजू नाजारेतकार येता म्हूण आयकतोच तो अशी बोब मारूंक लागलो. दाविदाच्या पुता मोची काकूत कर. आनी साबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनी ओगो राव म्हूण सांगलें. पूण तो ओदीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागलो. दाविदाच्या पुता मोची काकूत कर. जेजू थांबलो आनी तांणी त्या कुड्ड्याक आपयलो. तांणी सांगलें, धीर दवर, उठ, तो तुका आपयता. आपणाचो जुबो सांडून आनी उडून उडून तो जेजू सोशी आयलो. तेन्ना जेजून म्हणलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय गुरुजी? म्हाका नव्यान नदर येशी कर. जेजून ताका म्हणलें, वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आनी रोखडीच ताका नदर आयली आनी तो ताचे सांगाती चलून गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या बाबीनो, भावार्थान तुका बरो केलो. भावार्थ बरो कोता. आम सजमताय दोतोर बरो कोत न्हू, मेडिसीन बरो कोत न्हू. आनी कोरोना येयले तेतून आम सांगताय वॅक्सीन बरो कोत न्हू आम मानताय न्हू. पूण भावार्थ बरो कोता. प्रितीच्या बाबीनो, भावार्थ बरो कोता. फेथ हिल्स. पूण जायते पावटी फेथ हिल्स इन्स्टंट. फेथ शूड हिल आज इन्स्टंटली. इन्स्टंट कॉफी आहा, इन्स्टंट नूडल आहाय, इन्स्टंट जस्टिसूय आसत, ताका लागून आमकां इन्स्टंट हिलींग जाय. पूण फेथ डज नॉट हील इन्स्टंटली. दीस इज द सॅड पार्ट. भावार्थ इन्स्टंटली कोणा पेकोण दिना. पेकोण सेगात दिता. इन्स्टंट हिलींग सोदताय देखून जायत लोक हिंगा थिंग धांवताय. इन्स्टंट हिलींग आत्तां म्हाका पेकोणी जाय. नाव एंड नाव I want healing. And this is one of the major reasons why people defect from the Catholic Church. लोक Catholic Church कित्याक सोडून वयता? इगोर्जें रावल्यार आम आयज पर्यंत हिलींग मेळना. थिंग गेल जाल्यार आम गोडे हिलींग मेळत. आनी मेळटाय आसतलें, हांव नको. आय एम नॉट अ प्रोपोनंट दॅट यू गेट हिलींग दे. मेळटा आसतो काय तांकां म्हाका खबर ना. लोक धांवता. पूण प्रितीच्या बाबीन आयज ही वाचपा पळोवया. देव दिता पेकोणी भावार्था वरवीं मेळटा. वय, पेकोणी भावार्था वरवीं मेळटा. आनी जेन्ना आमी म्हणटा भावार्था वरवीं पेकोणी मेळटा, कितकोन येता भावार्था वरवीं? फेथ ऑलवेज इज एक्कॉम्पनीड बाय पेशन्स. न्हू? भावार्था सांगाता सदांच चलता सोंसणीकाय, पासेंस म्हणटाय तें. ताका लागून पिडा येता तेदोना आमगे एक पिडा दोतरान सपोज आम सांगिलें, बाबा तूं कॅन्सर जाला, गेला आमगे पासेंचो पेडेर.
आम चालटोली आम उत्साह बोड जातली आम चिंतोली फाल कितें जातलें आमचे भिरांत येतली पासेन जे आम कल्टिवेट केल्लें तें रोखडेंच पिड्यार जाता सारकें न्हू पळयात कॅन्सर हांवें मुद्दम म्हळां कित्याक आतां लोकांक दिसत कॅन्सर सारकें कॉमन जालां मेनी पीपल मायट फील कॅन्सर हॅज बिकम कॉमन आतां कोणाकूय जाता नेणट्यांकूय जाता जाणट्यांकूय जाता दुयेंस कितलें कॉमन जावं दुयेंसाची दूख कोणी जायना न्हू द डिजीज द सिकनस मायट बी कॉमन बट द पेन द एगनी the stress that that disease or the sickness gives or that illness or that ailment gives does not lessen, is not reduced, does not go away. Soglin duyensa amka dukoitay, maybe physically, maybe mentally. Every sickness causes us much pain and agony, physically or mentally. तेकलान पळयात कोणाकूय तरी सांगलें बाबा तुका अमकें दुयेंस एग्जाम्पल देखीक कॅन्सर देखीक हार्टाचें देखीक आनी कसलें 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 आवय पयलें रिएक्शन कितकोन जावपा जाता पयलें रिएक्शन कितकोन जावपा जाता कितकोन म्हाका हें जावपाक जाता कितकोन हें घडोवंक जाता आनी समाजूय तेंच म्हणटालो We are all products of the society, so some way we are influenced. समाज अरे तो कितू बरो आसलो कितकोन तें कॅन्सर जालें कितकोन तेका हें जालें कितकोन तेका तें जालें हें दुयेंस तेका कितकोन जावपा जाता समाजूय तेंच म्हणटा म्हणजे इनडायरेक्टली आमी सांगूं सोदता एक कितें तरी चार्टांक गडबड आहा लायफ चार्ट देर इज सम जोल वीच वी आर नॉट अंडरस्टँडींग तें चिंता आमी म्हणजे दुयेंस जावप कितें तरी वायट आहा पासियन्स आनी पासियन्सा वरवीं पयले सुवातेर आम वावुरताय सोजमूंक हें दुयेंस कितकोन जालें काय केस जालें काय दोतोर लोगूत म्हणटा शांत जा दोतोर पयलीं सोजमता फर्स्ट मिटींग हे टाकून सांगिल्लें तुका सोजमपा ना बट सेकंड टायम थर्ड टायम डॉक्टर स्टार्ट्स एक्सप्लेनिंग डॉक्टर स्टार्ट्स एक्सप्लेनिंग आनी ते दोन आमकां रियलायज जाता वी नीड टू बी पेशंट उत्सांबोड जाल म्हूण गोंदळ केल म्हूण तुगे दुयेंस वचपाना बिकॉज यू बिकेम एंग्शियस बिकॉज यू बिकेम hyper God will not take away your sickness will remain on the contrary it might cause you most harm stress has always been harmful for the person it does not bring any positive results for the person उदीक आनी उदीक मनशाकूच दिसोयता जो कोण स्ट्रेस घेता हायपर जाता आबूज जाता तोच दुखवता his pain increases all the much more ताका जायत दोतोर सांगतले शांत जा पासियन्स घे चितू वेळ दिता हेंच तें yes it is very difficult to gulp down why I got this sickness but I have to accept it आज पयलीं वाचप निर्वाशीपणाची खबर करता इट स्पीक्स अबाउट द एक्झायल ऑफ द इस्रायली पीपल पूण ती पासियन्स घेवन रावली एक दीस ही निर्वाशीपण सोंसतली वय वी आर गोईंग टू द टेरिबल 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 एगनी सारकी मिजेरार आमची जाल्या पूण एक दीस हें सगळें सोंसता टील देन लेट अस बी पेशंट लेट अस फेस इट लेट अस अंडरगो वॉट गॉड हॅज डेस्टिन जेन्ना सोंपतली तेन्ना सोंपतली तेन्ना पर्यान शांत रावुया तेन्ना पर्यान कितें सोसूंक जाय तें सोसूया तेन्ना पर्यान फुडो करुया ही जी निर्वाशीपण मारेकार निर्वाशीपण आमचेर आयलां तें सोसूया भावार्थ आमकां पेकोवन दिता वय भावार्थ पेकोवन दिता पयले सुवातेर पासियन्स आमचे मत रुजून हाडटा पासियन्स बराबर वयता तेजे आम आदार दिता सजमूंक आनी मानून घेवंक पयले सुवातेर मानून घेवपा जाय भारतीय मानून घेयले हांव कुड्ड म्हूण तेणें शिराप घालूं नाय देवाचेर आम दुयेंस जालें रात दीस आम देवा शिरापताय रात दीस देवा शिराप देवाचेर आमकां राग सगल्यांचे काटाय ओदी करून घडचे हाय तेंचे दाखयताय वो तरी इट्स अ शुअर सायन वो तरी तेगे घडची जी तेका ह्या वेळार ओक्त आटाय वो तेगे पोरामोस कोताय
हीज लावड वन्स फॉर टेकिंग केअर तेंचे तापता रागार जाता चडता वय एक पाटेन दुयेंसाची दूख आनी हें भितरल्यान काळजांत तावन इट्स अ शुअर सायन तो देवाचे कितू शिराप घेत आसतलो. दुसरे सुवातेर भावार्थ आनी पास्ट सेन्स म्हणटा हांव. भावार्थ सदांच पिडे वेळार तुका देवा मुखार उब कोता. नॉर्मल टायम्सा मनशां उगडा आसुना देवाचो. इन नॉर्मल टायम पीपल फॉरगेट गॉड. दॅट इज द नॉर्मल वे ऑफ लायफ टुडे. वेन एवरीथिंग इज गुड, वेन वी आर एक्सपिरियन्सिंग गॉड कायंडनेस एंड गुडनेस, वी फॉरगेट हिम. आम विसरलोलीं. पूण पीड आम कुडास कोता बाबा तुज्या वन वयर देव आसात. एवरी सिकनेस रिमाइंड्स अस बिफोर यू एंड अबाव यू देर इज गॉड. ताका लागून जायत मागणी कोतली. बरी वोस मागणी आनी टायम सदांय. बायबल वाचूंक सोदतलीं, व्हेरी गुड बायबल वाचात. मीस आयकोंक सोदता. मीस आयकपा जायना टीव्हीचे ऑनलायन येताय न्हू. सकाळ सांजे मीस 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 व्हेरी गुड सगल्यो बऱ्यो वस्तू. बट वन थिंग दॅट वी फॉरगेट इज sickness also roots out the evil. ताका लागून भारती में उडन मान गेलो. ही लेफ्ट एंड लेफ्ट टू गो टू जीसस. कित्याक ओदीक आनी ओदीक देवा बरेच्या पिडा येयली. पिडे वेळार दुयेंत आहा तेदोना जे इतली वर्सां तुवें देवा उगडास केला तितूंत तूं कोता चड कोता देवा उगडास आतां. चड मागणी कोता. सगळे वगत तुका देव तुका चड जाय दिसता. पयलीं तुका देव नासलो. पयलीं तुका बायल जाय आसलोली. पयलीं तुका तुगे भुरगीं जाय आसलोलीं. पयलीं तुगे कुंपार आनी कुमान जाय आसलोलीं. आहल्यार देव नाका आसलोलो. देव कोणा जाय रे ही ही हा हा करून हांसतालीं. आतां देव जाय बाबा देवा जायो. आतां रोटा ही करून रडोंक लागताय. देव जायो. ताका चड आनी चड घोडे आमी पांयान उडी मानाय पूण आमगे आत्म्या उडी मान मान देवा बऱ्यो हो सोदताय. But we forget one thing. It is good that you have returned back to God, but God also says, now leave your sin. ताका लागून तो जुबो बिबो ते कांसो सगळें सोळटेणे. सगळें सोळे. ह्या भारती वेवान ते जुब्याचेर बसोन देवाक कितें शिराप घायले आसतले. ह्या भारती वेवान ते हेचेर बसोन म्हळ्यार आसा ही सगळीं दोळे आसन चलताय तीं केसो पाड पळोवलीं धडडिरी मोर येयलोलीं मुळां आसतलेंच. कित्याक जे मुकोना दुसऱ्यांक को आहा तें चोच्या म्हाका सारकी दूख. आय एम सो जेलस दॅट दे हॅव द सायट ऑफ देयर आयज बट आय डोंट हॅव. ताका लागून हांव हिंचो भिकार जालां. म्हाका आनी 16 घोडे माय पाय आसलो जातलीं. म्हाका रस्त्यार आनी उडयत मुगे मायन पाय फुटपाथाचेर भीक मागो. थिंगा न्हिदोता हांव. पावस येवं गरमी जावं ओ दो पडो ओ स्नो पडो थिंगा न्हिदोंक पडटा. ती कांबोळ तो जुबो इतलो मेळजा असो वास मातलो की धुयल्यार 4 बालदी चाव जातली तितलो तो मेळजाल आसतलो. जुब सोडप पातक. दॅट्स वाय रिटर्न बॅक. वेन यू रिटर्न बॅक टू गॉड फर्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग दॅट सिकनेस डज इज इट मेक्स अस लीव आर सिन. आमचें पातक सोड मुटा. पूण आयज संवसाराचें नदर म्हळ्यार आमी पातक सोडलीं. आमी एकू मागतलीं सायबा म्हाका बरो कर हांव पातक सोडटा. सायबा बरो जाताय तेच्या कुच्या पाश्ट जाताय सगळीं. आय हॅव सीन पीपल टर्न द वर्स्ट आफ्टर दे गेट हिलींग. आफ्टर दे कम बॅक ऑन द रोड टू रिकवरी आनी दे हॅव रिकवर्ड अ मच ग्रावंड म्हळ्यार ते भशेन जायती पेकोवणी जाल्या. जायत बरो जाला. हांव अदीक वर्स जाताय सुद्रोनाय. पातकी जिवीत सुद्रोना. जायते पावटी जाय पडटा. दुयेंस जाय पडटा. मनशाक आलोवपा पातक सोड बरो जा. पातक सोड बरो जा. ताका लागून बरो दोतोर सदां सांगतलो तुगे ट्राटामेंट चलता. युअर ट्रिटमेंट इज गोईंग ऑन. तुगे डायटूय चलता. तुका हें रिलॅक्सेशन सांगिलां एक्सरसायज सांगिलां. बट अ गुड डॉक्टर विल ऑल्सो टेल look into your spiritual this also. मातशें तुगे ओतमीक जिवितांतूय नदर मारा. बरें दोतोर सदां सदां कॅथलीक जाल्यार सदां सांगतलो लूक इन टू युअर स्पिरिच्युअल. ताका लागून आमी पीड हें पडटा दोना हिंगा तिंगा धांवताय पेकोवणी सोदूं. ह्या दोतोरा बरें दिया तर चेन्नय हो जाय चेन्नय या. बॉम्बे हो जाय बॉम्बे या. अमेरिका खूंय या. स्वर्गा लगत या दोतोर आहा जाल्यार. बाबा एपॉयंटमेंट दी. पूण हुमसार जावपा सोदपा न्हय.
कुमसार जावपा सोदता आनी आरे सगळीं पातकां कुमसरा बोगसोतली आनी पातकां वरवीं तुमगे पिडाय वयतल्यो जायते पावटी सोर्स ऑफ ऑल आर डिजीजीस इज आर सिन आमगे पातोक जावन आसा जोर सगल्या आमच्या पिडांचें द सिन इज द सोर्स द कॉज कारण तेका लागून आमी आज पिडेंत पळो हाय पूण हें कोण सांगता आज कोणाच्या तोंडांतल्यान टुडे वी हॅव सक्सेसफुली डिलिंक्ड diseases, sicknesses, illnesses from sin. Kitak sin always has an effect not only on your soul but also on your physicality, that is the body. It affects the body also. For example, pornography चोयताय आनी कितें सांगूं जाता पूण हेंचें एक लायट घेता एग्जांपल पोर्नोग्राफी मोबायलाचेर चोयताय पातकार ओतम्या पातोकूच हितू म्हण पोर्नोग्राफी चोयता दोळे पेडे जाताय न्हू चोडूय मोबायलाचेर चोवपा जायना आज मनीस दोळ पेडे जाल्यार पुरो म्हणटा आनी दोळे मेळटाय बाजरा मेळटाय दोळे गो टू द आय बँक वील गेट अनदर सेट ऑफ आयज न्हू रे एंथनी मेळटाय न्हू रे नको वो आतां हें येयलें ओकलां तें घायल्या मोबायलात तें घान मोबायल चोय दोळ पेडे जायनाय तेचो चार लगूच घान चोवपा हाय पोर्नोग्राफी हा कोण तें बरें दिसत न्हू find out what is the sin that is making me sick all the time and munis tolo ye patok jan lugut they will want to sin forget healing the body forget healing yourself they will want to sin because sin gives pleasure because for that little pleasure that we get we will sin and put our body to sickness put our body to risk and then cry avoy am borna zalo avoy mak yen zale kon kela kon devan kelna mites gone kelna o go mine kelna tu yen kel tuka pident आयज भारतीय वेमाची देख घेवया मागवी आमच्या तोन्नाट्यांक पळयात कितल्या म्हूण पिडांची आसात तीं आयज एक मेन कॉमर्स आमगे तोन्नाट्यांचें डिप्रेशन कोण ना म्हणटाय कोण ना बरें हां कोण ना टुडे आवर youngsters feel depressed and they feel they have no one but they are living in a family now how much effort are they putting to talk to their mother to talk to their father to talk to their siblings okay mine pai sadan sataytai in crack pashe salwatai tapoitai but ba boina ko kitu uloitai ti they don't want to talk to your fellow siblings sogle ko to mobile munis depression oishnan kil zatole teklan then time to time family discipline helped our families in the past to avoid all this unnecessary sickness is called depression and today depression is becoming more living in the family we don't want to talk आमी आमगे हें कितें म्हणटाय तें काळीज उक्ती करूंक सोदनाय दुसरो मोर्तेल घेवन तुगे काळीज दोडापना दॅट्स अ क्रायम कोणाच्यान मुगे घर मोर्तेल घेवन दुसऱ्यांगे देर दोडापा जाता फोडून वता ना इट्स अ क्रायम बट आय हॅव टू ओपन माय डोर एंड स्टार्ट टॉकिंग टू अदर्स हें हांव युथा सांगूंक सोदतां you make the effort and try to talk to others आयज तें जायना तर आयज देवाको बोगसण मागुया ओळखुया आमचे पातोक स्वर्गार रोटा sin cries before heaven this is the eternal truth does not change because world has become modern world is always changing and then healing will come faith heals patiently and faith cleanses also of your sin उबी रावया ह्या वेळार आमचो बावात उच्चारुया सत मानतान देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्यांक
तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभाळलो आंकवार मरे ताण जल्मलो पोंच प्रतकाल ताणें कोस सोंसले ताका उत्साद जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेन्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय ताण जिव्यान मिल्यांची मंचबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणी कुडीचें जिवनपण सासणांचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. ह्या दिसांनी रोमा शारान परिशदेची दुसरी बसका चालू आसा. थंय आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपलें देवीक आपोवणें कोलावन देवाची खुशी आपल्या जिवितांतल्यान परगटूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आसलेले पोरजेक भेदभाव करूंक जोली मोली शिपडाय न जावं पूण तांचे पासत निस्वार्थीपणान तांची सेवा करूंक एकचार बांदूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमचे गोंयांत दामावच्या डायसिजन यूथ सेंटरान वावुरतल्या पासत मागुया. अदीक करून ह्या वर्सा डायसिजन यूथ डे 2024 ह्या तरणाट्यांक फलादीक जावं बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमचे फिरगोचेचे तरणाट्यांनी जेजूक ओदीक आनी ओदीक लागीं येवंक जेजूक आपलो खासगी सोडवणदार म्हूण ओळखून बापाचो आदार तांकां मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. बापा आमी वचल्लेले मागणेन तूं दोन आयकून घे आंकवार मरेचे विणोनेन तुजो शुभ आशिर्वाद आमचेर सगल्यांचेर घाल हें आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. भेटून एक आमी गायन गावुया. सी 30 आनी 9 उंड्या आनी सोऱ्या बोरी पान 40 आनी 5 C39 पेज 45.
Ciebie strokonzami, Sobriadam kapurnia tudzia, Jesus oda ci kurami. उबे रावया. मोच्या बाबडीनं मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसले जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सोर जाणा देवा आमच्या मोगाळ बापाच्या दिसा आमी भक्तीन कोत्ताव ती बेटोनी मानून घे. कोरी जाणवाय आनी तुज्या गुटाची ओळख जोडूंक आमी ओत्रेकताव आनी कालत्या काळजान वावुरताव. हे आमचे ओत्रेक आनी प्रयत्न तुजे भलेपणान तुका मानता तसलो योधन जावन दी. हे आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्षे आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी शासनांच्या देवा सोर काळ्यांनी सोदताय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पासकांच्या गुटा वरवीं अजापाचें अजाप ताणें केलें. पातकांतल्यान मरणांतली आमकां सोडोवन हो वर्तो मान आमकां जोडून दिलो. वेचून काडलोली कोडी यादनिकी राजकुळ पवित्र राष्ट्रान तुजी काशा परजा आमी जावंक पावल्या. सर तांय आतां तुजी कर्तृत्वां परगट कोत्ता. कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सद दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dolbaranco सर्वेस्वर तू, स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका सोयसो. सर्वेस्वराचे नावी येता काकाचो. उसर्गी तुका सोयसो. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वा जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकडेन देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समजतांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रतिमेचेर विस्तारलोले तुजे पयत सभेचो उगडासकर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, कार्दियाल फिलिप नेरी फेरा आमच्या आसबिस्मा, सिमिया आमच्या औशलेर बिस्मांत सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणांचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे
देवाचे माये संगती तिच्या पती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सर काडीन तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमच्या सडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सवेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेलये संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकुतोर. देवाची शेलये संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकुतोर. देवाची शेलये संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. शेडयां गांवदार जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावया. D47 पान 70 आणि 5 D47 पेज 75. Sheia caudar, roche vorbi, vitor solear, cornui gozau, sato salvar, zoro taka, suba lugar, teu tau misvaso da suce, ama sheia glória Jesus, ekatinando vosovu. Eu dou vislaso da suce, ama scegliendo a Gesù, ecco
एकाच विणांतो उजवून स्वर्गाक साकून आयला देवून दुस्मानांतली सोडून दिवून म्हज्या शेड्याक आयला घेवून सासणीन जिखली मोचे वाटून येवता विस्वासोदात सुचेर आम्हा शेड्याक गोल्या जेजू एकाच विणांतो उजवून येवता विस्वासोदात सुचेर आम्हा शेड्याक गोल्या जेजू एकाच विणांतो उजवून मोरो गोवली हांव शेड्याचो ताचे खातीर गोंयार मोरूंक आयल्यार दुस्मान हांव पडना तांकां सोडून हांव वचना देवता विस्वासोदात सुचेर आम्हा शेड्याक गोवल्या जेजू एकाच विणांतो उजवून देवता विस्वासोदात सुचेर आम्हा शेड्याक गोवल्या जेजू एकाच विणांतो उजवून जोशी बाबा ओळख म्हजी आनी म्हाका ओळख ताची म्हज्या शेड्याक म्हजी ओळख आनी म्हाका ताची ओळख देवता विस्वासोदात सुचेर आम्हा शेड्याक गोवल्या जेजू एकाच विणांतो उजवून देवता विस्वासोदात सुचेर आम्हा शेड्याक गोवल्या जेजू एकाच विणांतो उजवून प्रार्थुया रितीच्या बापा बुकेल्यांची आशा बागोयता तसलो करो उंडो दिवन वे आमकां दादोशी केलें ह्या पवित्र जेवणाचो फळ कसो जाणवायन बोल्लोलें कालत्यान दुलोप काळीज आमकां दी म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसूया. पयल्यान सांगता आयज 2 पेजची अनाउन्समेंट आहात आनी 21 मिनटां सरमावूं जायत. म्हाका ब्लेम कोणाक येता जायत्यो वस्तू सांगात आनी जायत्यो वस्तू तेंकल्यात सांगपा जायत पाटी जाय पाद्री कितू अनाउन्समेंट कोताय पूण वस्त येताय न्हू एक्टिविटी जावं नोयेन जावं तें येता देखून हें सगलें विस्तारून म्हणजे सगलें इन ग्रेट टायम घेवन बरें सांगो पडटा. फाटल्या आयतारा मिसावांच्या आयतारा आमचें धर्मदान जालां 3,10,000 रुपया. बुधवारा दीस 13,540 रुपया. Mission Sunday collection was 3,10,000 rupees and Wednesday it was 13,540 rupees. PPC मेंबरांनी मिशन कॅलेंडरांचे जे पयशे काडल्यात ते तुमी हाडून ऑफिसान दिवचे आनी वॉलंटरी सबस्क्रिप्शन आमचे रुजाय सायबणीचें फेस्त तेंकता म्हणजे फ्रायडे तावन नोवेना सुरू आमी सदां हें लिस्ट धाडटा तुमचें सबस्क्रिप्शन ती लिस्टां परतून हाडून दिवंक आमी मागता. आयज आमच्या दुत्तेनीच्या भुरग्यांक तशेंच संदेशकारांक पिकनीक बस आतां 9 वाजता सुंटेली 3 मिनटां हात बस सुंटूंक ती पयलीं ओल्ड गोवा इगोज्यो पडयतली आनी मागीर ताचे उपरांत कारितास घरांत वेतली. सकाळीं आतां 9 वाजता बस सुंटली. पियेदाद सायबणींत आयज परब 8:30 वाजतांचें मीस चलता थंय परबेचें. फादर जिजस थंय मुखेल यादनेक. आयज सिनोडाचो निमाणो दीस मागुया ह्या सिनोडा वरवीं ओदीक आनी ओदीक आमी कातोलीक धर्मांत रिगूंक आमचो भावार्थ आमची मोरालदाद सांबाळून जिवंक ओदीक आनी ओदीक भावार्था भाशेन झगडटलीं जियेतलीं मरतलीं
कातोलकान जावंक ह्या सिनोदांतल्यान आमी मागुया. फाल्यां ऑक्टोबराचे 28 आमचो भाव सांतान एच वेगस आनी भयण एल्सा मार्टिन्स आपलो 80 वर्सां समरपतात, 80th बर्थडे. सकाळी 7:30 वाजता मीस उपरांत ताणें तयार केल्ल्या सांतान वेगसान तयार केल्ल्या संगीताचो दुसरो वॉल्यूम तेणें पयलो एक वॉल्यूम ताणें जुलयांत रिलीज केल्लो आनी आतां दुसरो बूक तो रिलीज करतलो. ताका बरी भलायकी मागता गोट्टा मिसांत यात आनी ताच्या रिलीजेंत वांटो घेयात. सांजे 5:15 वाजता तेस आनी उपरांत प्रेज एंड वर्शीप आनी देवाच्या उतराची समजणी वांटो घेवया. बुधवारा दीस ऑक्टोबराचे 30 ऑक्टोबर पेरपेत सुकूर सायबणीची दोबाची परब पुर्बेचे मीस 5:30 वाजता. मिसा उपरांत पुरसांव आनी पिडेवंतांचेर आशिर्वाद आसतलो. परम समरमता फ्रांसिस्का माशादो आनी फामील सगल्यांनी वांटो घेवंक मागता. फादर जोकीम फेर्नांदीस हो एसव्हीडी पाद्री मार्सेल इगोजेचो पादिगार तशेंच आमचो रिलीजियस आहात, हांव चुकलो, रिलीजियस आहात तांचो तो एपिस्कोपल विकार, सिस्टरींचो तो एपिस्कोपल विकार, तो हांगा येवन मीस समरमतलो आनी देवाचें उतर परगडटलो. ब्रेस्तारा दीस ऑक्टोबराचे 31 रुजाय सायबणीक भेटयल्ल्या म्हयन्याचो निमाणो दीस. वाड्यांनी सगळ्या लोकांनी जमो करून एकूच जमो करून तेस करीत गायनां करीत इगोर्जे लागीं येवया. PPC आनी कॅट आसा ताणें हाची जबाबदारी घेवची. सगळीं तुमी येतात तीं इगोर्जेंत 5:45 वाजता पावच्या. तो लिस्ट वाचता कोण हूंय सोद बाय सोदता थंय. वयतालें सांतिस्मो रोजरी सुरू जाता भायल्यान इगोर्जेच्या भायल्यान 5:15 वाजता. गालीं बोंदयेन दोंदरें क्रॉस नियर आल्बर्टिनास हावज. मागीर आमाराल आनी दुर्गावाडी नियर फेड्रीक प्लास्टीक फॅक्टरी. कार्दोज वाडो नियर SBI बँक. पोसरें बाट नियर बँक ऑफ इंडिया. व्हडलें बाट 1 आनी व्हडलें बाट 2 नियर द क्रॉस नेक्स्ट टू सेंट मायकल स्कूल. व्हडलें बाट 3 ऑपोजीट प्रायोरिटी नियर जो आल्मेदास हावज. Zilale Morod and Franzale near the cross at Zilale Morod. Piale Morod near the Holy Cross. Nomshint near the Holy Cross. Kerant Eugene Mulatin Mashadale Morod Auxilium Convent. Nairale and Martins Morod Padribat Chapel. Nagali and Kevne near Peter Falcon's house, Holy Cross Kopelha, Twin Town. So in lista tumka ye जागे point markat केलाय Twin Town तुम्ही तेस करून सोकलीं येतलीं. बरे भाशेन आमी हें करुया. उपरांत आमी माडयेचेर आशिर्वाद घालता कित्याक रुजाय सायमणीची नवेनां सुरू जातात. आनी मागीर मीस 6 वाजता फादर कॅनथ टेलिस एपिस्कोपल वायकर फॉर सावथ मीस भेटयतलो आनी सेर्मांव सांगतलो. त्या दिसांनी सगल्यांनी वांटो घेवंक मागता. हें 2 वा 3 पाटोरी मुळां तेका लागून घरांनी सायबणीची बॅट आमी बंद दवरूंक मागता. कारण सगलीं थोडी सायबणी हाय म्हूण येश नाय, थोडी येवपाक सोदतली आनी मागीर धांवतली. दोनूय वाटेन धांवन दवर, मागीर हेंय सारक जायना तेंय सारक जायना. सो बरे भाशेन तुमी येयात. मिसा सायबणीचे आतां सायबीण बंद आसतल्यो नोय नाक आनी फेस्ताक लागून सुरू जातल्यो नोव्हेंबराचे 11 तावन. ब्रेस्ताराचे 31 ऑक्टोबर दिवाळी हॉलिडे आमची तरणाटीं हेरिटेज वॉक वेतात. बस सुंटोली हांगा तावन 8:15 वाजता. टूर सुरू जाता 9 वाजता. आमी पयलीं रोजरी चर्च उंच आहा थिंगा थंय वेतले आनी थंयसर आमी हेर इगोर्जो आनी हेर कितें म्हत्वाच्यो वस्तू आमी पळयत वेतल्यो. फादर मानेल गोम्स वो हाणें रोमाक चर्च हिस्ट्रीचेर शिकोवप केलां, लायसन्शेट केला आनी तो जाय तो हिस्टोरियन जाय ती माहिती ताका आहा. हांवें एक्सप्लेन केलां कित्याक तें काडटो. ह्या पासत हांवें ताका आपयलां, आमी कोतलें. कोणाक हांव परवानगी दिना प्रायवेट व्हेकल्स ना. म्हाका फोन कोना काय वो म्हाका एक्सको फोन कोशना. फादर दिस फेलो कॉल्ड ही कॅन गो बाय बायक. फादर दॅट फेलो कॉल्ड ही कॅन टेक अ वॉल्वो बस. नो वॉल्वो बस. आय हॅव कॉल्ड अ बिगर बस दॅन वॉल्वो. सगलीं बसीन येतलीं, बसीन वयतलीं. ना वेर इज द एक्चार म्हणटाय तें खूंय फकत युनिटी काप करून युनिटी बाराबरी. कोणा पिडा ना, सगल्यां पिडा हाय. हांवें गेले ते वर्सा दिलीं पिडे लागत, मागीर चोयलें बोट दिल्यार म्हजो हात ओडूंक लागली. नाका, गरज ना. सगलीं येतलीं बाराबर वयतलीं, बाराबर येतलीं. कोणा हांव प्रायवेट व्हेकल्स दिना. नो बायक, नो 4 व्हिलर, नो 8 व्हिलर, नो 80 व्हिलर.
नथींग सगळीं आमी बस कोताय तितूंतल्यान येतलीं आनी म्हाका कोणाले फोन केलो आनी म्हाका जाल्यार हांव मागीर तापलो जाल्यार मागीर मुजगुन्यांक कोनाकाय पयलें सांगता नो फोन कॉल्स टू मी आय टोल्ड माय एक्सको वेरी स्ट्रिक्टली तांकां सांगाय नो आनी मुको हिंचारू येनाकाय सगळीं बसींत वेतलीं थंय आमी स्नॅक्स आनी उदक दितले 12:30 वाजता ही यात्रा सोंपतली सो भुरगीं पोतून बसीन घरा येतलीं मागीर तुमच्या घरांत तीं जेवणाक आसतलीं आतां हे दीस गोचेचे शुक्रारा दीस नोव्हेंबराचे पयलेर सगळ्या सांतां भक्तांची परब आनी म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार त्या दिसा मिसां 6:30 प्रे ग्रूप 7:30 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स आनी 8:30 इंग्लीश भाशेन भक्तांच्या एकचारांत आमी वांटो घेवंक मागुया त्या दिसा सांजे खुबसारां 4:30 to 5:30 कित्याक 5:30 मागीर तेस जाता मागीर बेश्टो बोवाळ मागीर पाद्री तेश वयता आनी लोक सगळो तेसा रावंक सुद्दां दिता ताका लागून 4:30 to 5:30 कन्फेशन्स आतां रुजाय सायबणीचें नवें कॉमेंस जाता पयलो दीस तो आनी पयली 3 दिसा दॅट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फादर रिगन येतलो जो वोकेशन कमिशन आहा फादरींचें आमकां डिओसीचें ताचो तो डायरेक्टर मी तेर्स 5:30 वाजता उपरांत मीस सेर्मांव आनी साल्व मांडावळ सगळी पोरजोडाल घातलेली आसा दर दिसाक 9 उपरांत तरेकवार कार्यावळी आसात फ्री हावजी आसा कॅन्टीन आसा आनी आमचो पसरो आसा उपकार करून सगल्यांक सांगता वांटो घेवंक मागता रावात धांवनाकात आतां सायबीण बंद कित्याक धांवताय आनी लेस कोणा रेस्पेर आहा कित्याक रेस्पेर कॉमेस जातलीं आतां पावस थांबल न्हू ना जा पूण सदां 9 दीस तुमकां रेस्पेर आसताय न्हू सो मातशें रावचें आनी सांगाता वेट सारचो पोरबे सुमयार हांवें सांगिल्लें ते भाशेन लिस्ट आहा तें मातशें तुमी जाता देखून लिस्ट तुमी हाडून दिवचें PPC मेंबर्स मातशें घेवन गांवार घेवन गेले ना जाल्यार मातशें वचात तुमच्या वाड्यांनी आनी लिस्ट हाडून दिवचें आतां नोव्हेंबराचे दुसरे सगळ्या मेल्ल्यान चौगडास मिसां सकाळीं 6 वाजता SSVP इगोर्जेन जातलें 7 वाजता सिमेटेरीन तुमी म्हणटलीं फादर गेले ते वर्सा 7:30 केल्लें पूण कितें जाता 8 जाता म्हळ्यार थिंग सारको धोग मात आनी वता ताप जायना ताका लागून आमी 7 कोताय वेन द एनवायरमेंट इज अ लिटल कूल वी वॉन्ट टू हॅव द मास बाय 8:15 वी वॉन्ट टू फिनीश एवरीथींग एट द सिमेट्री आनी मागीर इगोर्जेंत 8:30 वाजता इंग्लीश भाशेन सो 3 मिसां 6:30 इन द चर्च 6 o'clock in the church 7 o'clock at the cemetery and again 8:30 in English at the church in the church मागीर सांजे सायबणीच्या रुजाय सायबणीच्या नोवेन आसतलें 5:30 वाजता तीस आनी मागीर मीस आतां उगडास कोत्ता संवसार जाय तो मुदार जाला मॉडर्न जाला ताका लागून हे आचार बिचार सोडून दियात आजून आमच्या गांवांत आचार आहा मेल्ल्यां वयर जेवण घालून दवरताय बरें मेलो हें जेवता कोण हें जेवतो खबर ना तें गायनाकाय आचार मानो पातोक यू कॅनॉट बिलीव इन सुपरस्टिशन वी कॅथलिक्स कॅनॉट बिलीव इन सुपरस्टिशन बिकॉज वी बिलीव इन ओली गॉड तेज पाटी जेवण म्हाका दियाय हांव जेयत तें तुगे वेल्ल्या पाटी आनी हांव एक लिस्ट कोतां म्हाका फोन कोराय फालसोत एक फोन कोराय हांव लिस्ट कोतां कोण कोण हाडटा आनी म्हगे कुका दिता बाबा म्हाका रांदनाका म्हाका जेवण येतलें तें मेल्ल्यान जेवण घात तें कोण जेयना कावळी लोक जेयनाय आतां तांकां तेज्या बरें जेवण आहा सांगता ताका लागून मेल्ल्यान जेवण गायनाकाय आनी नाक जालो आचार आनी दुसऱ्या इंचारीत पोवनाकाय तापोय नाकाय कोण कोणा जाल्यार तुंवूय इफेरना लासतली कोण करून रावयत तेकाय इफेरना लासूंक घेवन वयतली हांव खोरायेन सांगता कितें सांगपा आहा तें दिस इज वेरी रॉंग वी कॅनॉट बिलीव इन सच सुपरस्टिशन्स सोर हें बंद करूया आनी हांवें तुमकां सांगलां जेवण म्हाका दियाय हांव गोस्तान जेयतलो तुमचे मेल्ल्या पासत दिमगान एक तेस कोतलो आनी मागीर जेयतलो म्हाका दियाय तें जेवण फुडल्या आयतारा मिसां 6:30 8 9 15 इंग्लीश भाशेन कित्याक दोतोन सांजे 4:30 ते 5:30 आनी उपरांत नोवेनाचें मीस फुडल्या आयतारा नोव्हेंबराचे 30 आमच्या तरणाट्यांक इगोर्जेंत रेतीर आसा सकाळीं 9 ते 4 पर्यंत फादर सेविल आंतांव कापुचीन पाद्री हो रेती दितलो सगळ्या गांवच्या तरणाट्यांक इट इज ओपन फॉर एवरी यूथ ऑफ द पॅरीश न्हू एवरी यूथ ऑफ द पॅरीश तुमी रेजिस्टर दियाय यांचो सारा काबराल आहा मिकेली आहा ताका फोन करून वता वो म्हाका फोन करून म्हाका सांगून वता हांव तुमगें नांव घेता काम फॉर द रिट्रीट टू गेट चोड आसो चेड आसो नो प्रॉब्लम वी आर नॉट मेंबर्स ऑफ द पॅरीश यूथ एसोसिएशन बट दे कॅन कम स्नॅक्स चाव पाणी सगळें जेवण वी वील टेक केअर फ्रॉम 9 to 4 कुमसारांय आसतलीं आय वील गीव देम ऑपॉर्च्युनिटी फॉर कन्फेशन्स
आमची शिमितीर बरी नितोड जाल्या विलेज पंचायत आनी भोव करून सरपंच मारिया फेर्नांदीस हिका आमी दिनवासता उपकार करून ती सदांच नितोड सांबाळूंक आमी मागता सिमितेरींची दुरुस्ती करूंक ओदीत सोबीत करूंक आमचे आवडे सगलीं आमी सांगाता वावरुया अपील्स आमी धाडल्यात कोर कांता तशेंच टिकेट्स कोर कांतार आनी जुबली म्युजिकल टिकेट्स PPC वांगडी आनी यूथ मेंबर्स घेवन येतलीं उपकार करून तुमचो तेंको दिवचो कोणूय श्रीलंका आनी रोमाक पिलग्रिमेची वचूंक सोदता आतां जायते जाणां जायना कॉन्टेक्ट केला डायरेक्ट आनी म्हाका एक लिस्ट धाडा हांव फोन करतलो तुमी जाणाय कोण नांव दिलें ती जायना तेमी येवचें आनी तुमच्यो फॉर्मेलिटी कितें आहाय त्यो करच्यो म्हूण मागता म्हायती तुमी ह्या टुरांची नोटीस बोर्डार घातल्या फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावट करूंक नागाळी केवणें 6:30 युजन मुलाती 8 9:15 इंग्लीश आनी 9 मीस 5:30 वाजता सदांचे परी अल्कोहोलिक एनोनिमस जमात 10:30 ते 12 पर्यंत आयच्या दिसा वा ह्या दिसांनी एंथनीच्या बापाय पासत मागुया फ्युनरल केदारना ती थारायता ती तामिळनाडू जातलो ती आमी मागीर तुमकां कुडीत करतलीं उबी रावया सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडकार मिसाच्या शेवटाचे गायन गावुया सांगातान चोरुया F18 पान 9 आनी 4 F18 पेज 94 Sonia Eva, Sonia Mivosuya, Ekas Misachi, Seva Vitoruya, Atakadimu, Sangadan Soluya. Ekamonan sogli, moganam chiuya, Eka sonia deva, soria mi vosu.